हिशोब करा, 1,500 महिन्याक दिता आम्ही आणि 5 वर्सांत 1,500चे 90,000 जाता आणि वयल्यान ते वाडटले म्हणजे लाख 1.25 लाख रुपया फुडल्या 5 वर्सांत तुमकां मेळटलो. आयज कोणाचे 2,000 रुपया घेवन ताका मत मारप ठीक आसा. कोणे रॅली काढली थंय 500 रुपया घेवन कोण भोंवलो जाल्यार काय हरकत ना, पण मत मात कमळाचेर हे लक्षात घ्या. चिमला इंदिरानगरात प्रचाराक गेल्ले कडेन पर्रीकार हे उलयल्लो. पैसे कोणाय कडच्यान घेयात मात मत बीजेपीक मारात म्हूण रक्षा मंत्री पर्रीकार चिमला इंदिरानगरात उलयल्लो. वेंचणूक आयोगान नोटीस काडली. ताचे हे वक्तव्याचो खंय कंप्लेन करतल्यांनी विपर्यास केला. ताची कोंकणी खंय तांकां सारकी समजल्ली ना, ट्रान्सलेशन खंय चुकीचें केलां असले आर्ग्युमेंट पर्रीकारान वेंचणूक आयोगाक ताणें दिल्ल्या जापेत घाल्ले. तरीकूय आयोगान पर्रीकाराक दोशी धरलो. ह्यान फुडें प्रचाराक उलयतना सांबाळून उलय म्हूण पर्रीकाराक शिटकावणीय दिल्या. रक्षा मंत्री पर्रीकारान आयोगाचे नोटिशीत कुता काढली. मेरा बयान सुनाए. I have put up a question mark. Will you vote by taking 2,000 rupees? That is my question mark. Kokani में one word marap is a question mark and mara is a do. I have put up a question. Will you vote for money? Sir, have you replied the same? 1 minute. I have replied. But if you listen to the CD very carefully and ask some person like Prakash Kamath or someone who is reporter here who knows Kokani, he will tell you I have raised a question mark indicating that you should not vote for money. So, one minute. By changing one word, you don't change the meaning of the. तो इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात को समझा नहीं, ऐसा कह रहे हैं आप? मैंने वो लिखा है ना. सर, कहीं ना कहीं मैं उनको कहा है कि आपने मुझे जो कागज़ दिया है उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन भी नहीं है और 1 तारीख को ये करते हैं, पहले एक वेबसाइट पे डालते हैं और बाद में रात को 9:15 बजे इधर इलेक्शन मीटिंग, वो भी मैं फोन करने के बाद मुझे डिलिव्हरी. आपल्या वक्तव्याची सीडी आपल्या मुखार पळोवची म्हूण मागतालो. त्याचबरोबर चौकशी करताना ती सीडी ट्रान्सलेट करपी 3 सदस्यीय समितीच्या वांगड्याक आनी कोंकणी भाशेचो जाणकारोय आपोवचो म्हूण पर्रीकाराचे डिफेन्स. ताचेर आयोगान परत एक फावट त्या सीडीचे ट्रान्सलेशन करपाक लायिल्ले. थंय पर्रीकार दोशी दिसलो आनी आयोगान निमणे फायनल आदेश दिलो. और अब चुनाव का टाइम है, पैसे लेके भी आएंगे ये लोग. आते हैं कि नहीं आते? पैसे बांटने आएंगे. बीजेपी वाले भी आएंगे पैसे बांटने, कांग्रेस वाले भी आएंगे पैसे बांटने. मना मत करना, ले लेना दोनों से. और नए वाले नोट लेना, पुराने वाले मत लेना. और 5,000 रुपए दे तो बोलना जी महंगाई हो गई, 10,000 लगेंगे इस बार. पैसे दोनों पार्टियों से लेंगे लेकिन वोट. गोंयांत अशाच प्रकारचे विधान केले म्हूण वेंचणूक आयोगान दिल्लीचो आपाचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाचेर FIR घालूंक सांगला. मात पर्रीकाराक शिटकावणी दिवन सोडलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.